फुडाऱ्यांच्या पुस्तकावेलें वाचप. सिक्कीमच्या चड मुखेल नागरिकां बरोबर बेतमिलोचो सगलो लोक जमलो आनी सिक्कीमाक आसलोल्या खांब्याशी सिंदूर रुखामुळी अभिमेलकाक राजा म्हूण परगोट केलो. ही खबर जोतमाक पावली. तो आयलो आनी गेरिसी दोंगराचे तेकशेर रावन ताणें व्हडल्यान म्हणलें, देवान तुमच्या आयकुचे खातीर सिक्कीमच्या वडिलांनो म्हजें आयकात. आपणाची राज चलोवंक एका राजाक मागून म्हूण एक दीस झाडां भायर सरली. ताणी जैतुनाक म्हणलें, आमचो राज आसा. जैतुनान तांकां जबाब दिलो, हांवें झाडांचेर राज चलोवंक देवाक आनी मनशाक मान दिता तें म्हजें तेल सोडून दिवं. तेन्ना झाडांनी आंजिराक म्हणलें, तूं तरी ये आनी आमचो राज आसा. आंजिरान तांकां जबाब दिलो, सगल्या झाडांचेर राज चलोवंक म्हजी कडसाण सोडची हांवें आनी म्हजें फळूय सोडून दिवचें. तेन्ना झाडांनी दाखवेलेक म्हणलें, तूं तरी ये आनी आमचो राज आसा. दाखवेलीन तांकां जबाब दिलो, सगल्या झाडांचेर राज चलोवंक देवाचें आनी मनशाचें काळीज धादोशी करता तो म्हजो रोस हांव सोडून दिवं. तेन्ना सगल्या झाडांनी जिलकुटाक म्हणलें, तूं तरी ये आनी आमचो राज आसा. आनी जिलकुटान तांकां जबाब दिलो, बऱ्या मनान तुमचेर राज चलोवंक तुमी म्हाका मागूंक सोदतात जाल्यार येयात आनी म्हजे सावळे पोंदार रावात. ना जाल्यार जिलकुटांतलो उजो भायर सरतलो आनी लेबिनाच्या देवदारांक गिरासतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. म्हणया, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जोयतान कितलो म्हूण तो संतोश भरीत जाता. ताच्या काळजाचे ओत्रेक तुवें बालगुलें. ताणें केल्ल्या मागणेक तुवें ना म्हणलें नाय. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. उत्तम वर्दनां घेवन तूं ताका मेळूंक आयलोय. निर्बेल भांगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार घाल्लोय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. पिळगेचे पिळगेक तोखता बाळटा तसलें जिवीत. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जोयतान ताका व्हरतो मान मेळ्ळो. दोवाज्यान आनी मोहिमेन तुवें ताका भरलोय. सदांकाळ ताचेर तुजो आशिर्वाद दिवतलोय. तुज्या दर्शनाच्या संतोशान ताका संतोश भरीत करताय. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुटीत. ते काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पाडकिता. सर्वेस्पराक जोय. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिशांक ही वपार सांगली. स्वर्गीचें राज अशें. एक भाटकार फांत्यार उठून
आपल्या दाकांच्या मोड्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कोबलाट करून ताणें तांकां आपल्या मोल्ल्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलोले येरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक 1 पावट भायर सरलो. आनीक कितलेच बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेंच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुकोदमांक म्हणलें, वावऱ्याड्यांक आपय आनी निमाणें थावन सुरू करून पयल्यांक पर्यान दिसवड्डो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपय मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक ओदीक मेळटोले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तास भर काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेंत घेतलोल्या आमकां आनी ताका तुवें एक सारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कोबलाट केली नाय? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? हेच परी निमाणी ती पयली जातोली आनी पयली ती निमाणी जातोली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मुखेल वळ. निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी. नियाळाक आदार. आयचे शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक आनी आयज आमकां एक भोव म्हत्वाची गजाल सांगता. आमकां जण एकल्याक देवान ह्या संवसारांत आपले जीव वावराडी कशे धाडल्यात. सर्गीचे राज जिवंक आनी परगट करूंक देव आपले खुशे प्रमाणे आपयता. आमकां आमच्या जिवितांत वेगवेगळ्या घडयेंत आनी आमच्या जिविताच्या वेगवेगळ्या पावंड्यार येवन आमकां आमंत्रण दिता. आमकां दिलोल्या गुणांचो वापर करून एक बरें जिवीत जिवंक आपल्याक देवाक परगटूंक. आयज जेन्ना आमी देवाचो ताळो आयकता, आमचो जबाब कितें जातलो काय? जेन्ना देव आमकां आपल्या पासत कसलेंय काम करूंक आपयता, आमी देवाक वय म्हणटले? देव आमकां सगल्यांक एक सारको मोग करता, देखून तो आमकां एक सारकी मजुरी दितलो आनी फकत ताच्या उल्याक होय म्हणची गरज. आयज जेन्ना आमी ह्या वपाऱ्याचेर नियाळ करता, आमी आमकांच विचार करची गरज. केन्ना देवान म्हाका आपयलोलो आपल्या पासत वावरूंक आनी देवाच्या उल्याक म्हजो जबाब कितें जालोलो? जे परी जेजून सांगलां, निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी. आमी उगडास धरुया, अजुनूय वेळ आसा आमकां जेजूक होय म्हणूंक आनी ताच्या पासत
आमचें जिवीत जिवंक आनी त्याचेच पासत वावरूंक. तर आयज आमचें मागणें जावन दी थीरपणान देवाचो वावर फुडें व्हरूंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.